केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अच्छे दिन सुरू जाल्यात। देशभरात 1 कोटींनीकाय चढ केंद्रीय सरकारी कामगार आणि निवृत्त कामगारांच्या पगारांत आता वाढ जातली। वेतन भत्त्या सयत सरासरी 23% आता पगार वाढ जावपाचो आसा। केंद्रीय महामंडळाच्या बसकेंत बुधवारा 7व्या वेतन आयोगाचो प्रस्ताव चालीक लावपाचो निर्णय घेतला। ही अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 सावन गृहीत धरतले। सध्या केंद्र सरकाराच्या सेवेक 50 लाख कामगार जाल्यार निवृत्त जाल्ले 58 लाख कामगार आसा। 7व्या आयोग विभागान फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यात आपल्या प्रस्तावा सयत अहवाल केंद्र सरकाराक भेटयल्लो। प्रस्तावांत 13.27% वेतन वाड करची म्हण मागिल्लें, पूण म्हारगायेचो विचार करून केंद्र सरकारान एकदम 23.5% वेतनाची वाड केल्या। निवृत्त कर्मचाऱ्यांक 24% वेतनाची वाड मेळटली। केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून आता गोंय सरकारानय आपल्या कर्मचाऱ्यांक वेतनाची वाड करपाच्या निर्णयाचेर दखल घेतल्या। हाका लागून दर म्हयन्याक सरकाराक सादारणशे 50 कोटी वेतनाचेर मायज खर्च येतलो, जाल्यार निवृत्त वेतना खातीर 14 कोटी खर्च येवपाची अपेक्षा आसा। म्हण सरकाराक आता 750 कोटी चड खर्च येवपाचो आसा। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी ह्या बाबतींत वित्त अधिकाऱ्यांकडेन भासाभास केल्या। गोंय सरकार लेगीत आता 7व्या वेतनाची सुरवात 2017 1 जानेवारी सावन करतले। ह्या संदर्भात मुखेलमंत्री निर्णय रोखडेच मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मांडपाचे आसा। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।